6-7 म्हयने आमी अशें वयताले की तर एक एमर्जन्सी जाल्ली असेंब्लीनसून आमी हांगा येयले ते एमर्जन्सीक एटेंड जावपाक। हांगा पावतच कळून सुटलें की सगळी माती आनी दोंगर कोसळटा, खडपां कोसळटा। सरान इमिजिएटली सगळ्यांक आपोवन नॅशनल हायवे, फायर टेंडर, ट्रॅफिक पुलीस हाडून तो रोड ब्लॉक केलो आनी मागीर आमी ताबडतोब सरान तो नोट घातलो आनी खुबशे दुसरे येयल्यान कितें कितें टिका करपाक लागले। पूण हांव सांगपाक सोदतां की आमी वॉर फुटींग हें काम केल्लें आसा। सर परत परत PWD ऑफिसान पणजे वयतालो, नॅशनल हायवे डिव्हिजनाक सीक मेळटालो, परत परत CMाक सांगतालो की सर हे नेक्स्ट पावसा पयलीं हें काम जावपाक जाय, नाजाल्यार व्हडली ट्रेजिडी जातली, व्हडली कॅज्युअलिटी जातली। आनी हांव परत सराक देव बरें कर म्हणटा। हो व्हडलो प्रोजेक्ट 1 crore अमाउंट 30 lakhsचो प्रोजेक्ट तेणें ताबडतोब परत परत CMाक आनी PWD ऑफिशलांक मेळून अल्टिमेटली हो सँक्शन करून घेतला आनी 1-2 दिसांनी हें काम चालू जातलें। लास्ट टायम एक्चुअली हांगा लँडस्लायड जाल्लो, सो हांगा रोड आमी क्लोज केल्लो कित्याक लोकांकूय त्रास जाताले। आनी आतां आमचे सर आमकां वज आनी एक इनिशिएटीव घेवन तें काम फुडें घेतलेलें आसा। सो विथीन 45 days अशें एश्युरन्स दिल्लें आसा। सो ते प्रमाणे आमी तें स्टार्ट करतलीं आनी हांव सर आमकां थँक्यू म्हणटा आनी ऑल डिपार्टमेंट आमची DAE तांकां सगळ्यांक। सो त्या भशेन आमचें काम हें फॉरवर्ड करतलें। लोकां खातीर कितें अपील आसा जे लोक यूज करतले रोड? लोकांक अशें सांगपाक सोदता की तेणी आतां सद्या मातशें पेशन्स दवरचें। सो सून तेंचें रोखडेंच जातलें काम जालें म्हणटकीर तांकां मागीर तो रोड इजिली यूज करपाक। सराक देव बरें करूं म्हणटा कित्याक ताणें बेगीन फॉलोअप करून जे लँडस्लायड जाल्ली ताचे प्रोजेक्टाचें फॉलोअप करून ताणें सँक्शन बरो काडून हाडून आतां तें काम स्टार्ट जातलें। लोकांक हांव अपील करता हो रोड 1.5-2 म्हयने यूज करना जावपाक, कित्याक आनी कितें ट्रेजिडी जायना जावपाक, जी डायवर्जनां आसात ती घेवंक की तुमकां खबर आसतली आमचो हो प्रोजेक्ट जो जाला हो सँक्शन जाला हो गोवा गव्हर्मेंट न्हू, हो सेंट्रल प्रोजेक्ट। हांव चड आनी चड आमच्या नितीन गडकरी सराक काल जातान देव बरें करूं म्हणटा ताणें हो एप्रुवल आमकां दिलो म्हणून, कित्याक हो लोकांचो सेफ्टी। हांव इतलें सांगता की ताकाय हांव काल जातान देव बरें करूं म्हणटा। आनी हांव जाणा आमचे जायते भावा भयणांक त्रास जाले आनी चड करून आमचे कोर्तालीं सरावंडींग आमच्या माडांतल्या लोकांक, तशेंच आमचे दुसरे कॉन्स्टिट्युएन्सी जे मडकय जो लोक येतालो ते फेरीबोटीन येतालो ताकाय जायतो हे त्रास जाले, कित्याक तांकां डायवर्जन दुसरे सायडीन आमकां वचोंक पडलें। हांव बरें सांगपाचें म्हटल्यार आमी ते टायमार थोडेशें काम स्टार्ट केल्लें, पूण हांगासर कोणूय तर आयलो आनी हांगासर व्हडलो बोवाड केलो। पूण ताका लागून आमी मागीर परत तें काम बंद दवरलें आनी आतां आमी जो प्रोसेस जो कितें आशिल्लो तो करून आयज आमी तुमकां खबर आसा जे गव्हर्मेंटाक प्रोसेस आसता आतांच कर म्हणून आतांच जायना, इल्लोसो टायम दिवचो पडटा। तरी आसतना आमकां एक रिक्वेस्ट करून आमी तेन्ना काडपाक स्टार्ट केली, पूण हांगासर येवन व्हडलो बोवाड केलो। ताका लागून जो आमकां प्रोसेस करचो पडलो आनी आयज जो प्रोसेस करून मागीर आमचे हांव चड आनी चड आमचे PWD मिनिस्टर सर CMाक हांव काल जातान देव बरें करूं म्हणटा की ताणें हांगासर आयज हो आमचो ऑलरेडी कॉन्ट्रॅक्टर अपॉयंट केल्लो आसा रेस कन्स्ट्रक्शन हाका हो पडलेलो आसा आनी ताचो एस्टिमेट जावन आसा 1 crore 22 lakhs। आनी हें आमचे हे विकाक हें काम ऑलरेडी मिशनरी तांणी हाडलेली आसा। हांगासर आतां तें काम स्टार्ट जातलें आनी 1-2 दिसांनी काम स्टार्ट जातलें। आनी हांव मागता आतांय इल्लोसो म्हाका दिसता हांव ताका कॉन्ट्रॅक्टरा कडेन आतां विचारतलो हो तूं कितलो टायम घेवपाक शकता, कितलो टायम लागपाक शकता। आनी ताणें म्हाका आतां सांगलो एटलिस्ट 1.5 म्हयनो म्हूण तो काम लागतलो, कित्याक ताका स्टॅपिंग आसा। स्टॅपिंग करून ताचे वयल्यान उदक परत येयना जावपाक ताका वयल्यान ताका ड्रेनेज आसतली, आवट एंड आवट उदक सारकें ड्रेनेजी वयल्यान तशें पास जातलें, कित्याक सकयल देंवना परत देंवपाक लागले जाल्यार परत लँडस्लायड जावपाक शकता। ताका लागून ताका सिस्टमॅटीक जे कॉन्ट्रॅक्टर आमचे CMान बाकीचे इंजिनियरान आमचे मगे इंजिनियर बी JE बी हांगासर आसा कुट्टाडीचो हांच्यांनी सगळे प्लॅन करून हो केल्लो आसा आनी 1.5 म्हयनो सुमार लागतलो। हांव मागता आमच्या लोकांनी जावं मडकयचे जावं आमचे माळांतल्या लोकांनी 1-1.5 म्हयनो देखून मातशे पासेस काडचे आनी जाता ती भाशेन आमी हायवेन आमी PI हाडून आमी ताका दाखयतले हो कशें डायवर्जन करपाक जाय, कित्याक हांगा फुल्ली हें आसतलो रोड बंद आसतलो, कित्याक ही जेन्ना पडपां आसा ती माती आसा ती खंयच्या टायमार देंवपाक येना, व्हेरी डेंजर आसा, ते स्लोपी चड येना। ताका लागून हांव मागता आमच्या लोकांनी 1-1.5 म्हयनो देखून मातशे पासेस आतां इतले दिसून पासेस काडल्या 1-1.5 म्हयनो देखून मातशे पासेस काडचे।